मुळगाव वाठारात परत एक फावट कोयराची समस्या भयानक जायत आसा। मुळगावच्या तांबडो रस्तो वाठारात लोकवस्तीक तेकून कोयराच्यो राशी तयार जाल्यात। आता पावसाच्या दिसांनी ह्या कोयराक लागून ह्या वाठारात रोख पातळपाक शकता। ताका लागून कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। कोयराच्यो राशी पडलेली आसा। सगळ्या कोयराक लागून आयज कितें जाता आनी कितें घडप हें कळचें ना। तेन्ना हांव सरकारा कडेन विनंती करता, मागणी करता की सरकारान ताबडतोब ह्या कोयराचेर एकदम कडक पावलां उचलची। हो कोयर नश्ट करपाचो। आयज सगळ्यान सांगतात की हेका फायन घालतात, हें कांयच ना। पण सरकारान ताबडतोब जाता तितके बेगीन एक कोयर जो साठलेलो आसा, आज तुमी जर सरकार खंयसरूय जर धरून गेले जाल्यार आज तो कोयर पळयतात तुमी खंय आसता आनी खंय ना तो राशी पडलेली आसा। आनी हो आतां पावस पडल्या कारणान तितून अदीक कोयराचे कोयर वाडत गेला। आनी हो जर कोयरा भितर पावस पडोन आयज जर तें दुयेंस आयज हें जर जायत जाल्यार खुबशे लोकांक त्रासूय जातले, तेतून दुयेंसां जातलीं। ह्या कोयरा पासून बाबा सरकारान हांव मागता परत एकदां तेंचे कडेन बाबा आमचे गोंयच्या सरकारा कडेन हितून ताबडतोब हेचेर पावलां उचलची आनी हो कोयर हेच्या फुडें कोण उडयना तसो नश्ट करून उडोवचो इतकी मागणी करता सरकारा कडेन। मुळगाव पंचायत वाठारात कोयराची समस्या कमी जाल्या अशें दिसतानाच आता परत एक फावट मुळगावात कोयराची समस्या सामकी गंभीर जायत चल्ल्या। कोयराची समस्या परत एक फावट तकली वयर काडपाक लागल्या। मुळगावचो बायपास आनी हेर कांय सुवातींचेर जी कोयराची समस्या आशिल्ली ती कांय प्रमाणात कमी जाल्ल्याचें दिसून येता। मात कोयर उडोवपी नवी नवी जागे सोदून काडटात। सध्या मुळगावच्या तांबडो रस्तो वाठारात भर लोकवस्तीक तेकून कोयराची समस्या सामकी गंभीर जाल्ली आसा। मेन रस्त्या कुशीक एक आशिल्ले एक गॅरेजी फाटले वाटेन भर लोकवस्तीक तेकून सद्या कोयर व्हडा प्रमाणात साचिल्ल्याचें दिसून येता। हो कोयर खंयसून येता आनी कोण उडयतात तें कळपाक मार्ग ना। मात जो कोयर साचला तें पळयत जाल्यार फुडारांत ह्या वाठारांत कोयराची एक भयानक समस्या निर्माण जावंक शकता अशी शक्यताय लोक उक्तायतात। ह्या कोयराचो बंदोबस्त करचो आनी कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद जावचे खातीर कडक कारवाय करची अशी ह्या लोकांची मागणी आसा। आता पळोवचें पडटलें पंचायत ह्या कोयराचेर नियंत्रण हाडपाक कितें पावलां उखलतात ती। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।